दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो एक तरणाटो ताच्या तोठांत काम करतालो आनी काम करून येताना ताका तें खंय ताचें वॉच भायर पडलें म्हणून ताका कळोना. थोड्याच तेंपा आदीं ताचो बापूय सरुल्लो आनी त्या बापायन ताका वॉच दिल्लें. ताका की दिवन बांदलें जाल्यार ताका बॅटरी घालचें म्हणून ना, की दिवन आतां बांदलें जाल्यार सारकें वेळ दाखयतालें तें. आनी तें वॉच तो बांदून आलो आतां खंय पडलें म्हूण ना, सगळेंतल्यान सोदून ताका पुरो जालें. आनी बापायचें उडासा तें म्हाका जायत म्हज्या जिणेक तें आमोलीक तें म्हाका तेजें मोल बांदूंक जायना, प्रायसलेस, वर्थ हॅवींग इट. म्हाका तें जायजेत कितेंय म्हणी करून तें म्हाका जायजें म्हणून तो वोत धाडूं लागलो. सोदून पुरो जावन ताका थकून गेलो तो. तशें म्हणून बेजारेन भायर येताना थंय भुरगे क्रिकेट खेळटात मैदानार, तोठाच्या तितल्यान मैदानार. तांकां गेलो आनी आपयलें, ये रे बाबा तुमकां बरें प्रायज दिता, कोण सोदून दिता पळया. म्हजें वॉच काम करतना खंय पडलें, म्हाका मेळोंक मेळना तें. एक तुमकां बरें प्रायज दिता रे म्हणून. आनी हे हायस्कुलाचे भुरगे थंय खेळून आसले, 7वे 8वेचे 9वेचे आनी पुरा भुरगे. आनी त्या भुरग्यांक आपयलें, ताणें सोदा म्हणलें. भुरगे दोवले, सोदूंक लागले. मागीर अर्दो घंटो सोदून जावं ना, अंकल म्हाका मेळोना म्हणले, अंकल म्हाका वॉच मेळोना म्हणून. मागीर एक ल्हान भुरगो सोदून आसलो, इल्लेशे वेळान पळोवन आलो ताका. तो कितें येना थंय बसोना म्हणून. तिकेशे बारीक तो भुरगो तिकेशे चड उलयना वगेत थंय हांगा बसता थंय उठा पळयता वो कायलें करता गी म्हणून. मागीर इल्ल्या वेळांनी तो दोन आयलो संतोशान, अंकल वॉच मेळ्ळें म्हणून. आरे बाबा इतल्या भुरग्यांनी सोदलें, हांवें सकाळीं हांव सोदता येता, इतल्या भुरग्यांनी सोदलें तें वॉच मेळोना. तुका कशें रे बाबा तें वॉच मेळ्ळें? कशें रे बाबा तें कशें सोदलें? ना अंकल तें कांय कस ना, हांवें कशें सोदलें वता सुलाब अंकल तें. हांव गेलो एक कडेन बसलो आनी म्हजें कान तक्षण हांवें टिक्क म्हण खंय आयकता गे म्हणून हांव आयकोंक सुरू केलें. ते एक माडये कडेन बसलो, आयकलें, म्हाका कांय आयकोना. आनी एक ती 4 माडी वचून टिशीर बसलो, टिक्क जाता गे पळया म्हणून आयकोन रावलो, दोळे धांपले, थंय आयकोना. तिके मुखार वचून बसलो इल्लो वेळ, आनी इल्लो मुखार बसलो. थंय बसतना म्हाका टिक्क आयकोनचें सुरू जालें. वय अंकल तें आयकताना हांव खंय थावन येता गे, खंयच्या सायडीन गे पळय हांवें कान दिलो आनी त्यात थंय लो मेटा कान गेलो. टिक्क जाताना हे कडेन थंय आसलें अंकल तुजें वॉच. वय रे बाबा हांव तें खंय ती दवरिल्ली, खंय ती इंसून गेल्लो, खंय ती इंसून शॉल भशेन घालताना ते रुखार दवरलें शॉल, खंय ती रुखार दोन इशीन आयिल्लो. इंस्ता मिठान भशेन शॉल घालताना तें उसाळ्ळा वॉच थंयत म्हणलो. तें टिक्क आयकवचें आयकलें म्हणलो तो, टिक्क आयकलो म्हूण. पळया मगच्यानो ह्या प्राजीत काळार वो काळ देवान दिला आमकां देवाचो थाळो आयकोंक. जेजून मरुभुमींत देवाचो थाळो आयकलो, जॉर्दान स्थान घेताना ताणें देवाचो थाळो आयकलो. आनी केदाळे ताका मागण्यांत देवाचो थाळो तो आयकतालो जेजू मौन रावन. मगच्यानो आधुनीक काळार आमी एकटीक काम करनासतना कितलीशीं पुरासान आमकां जाता. थोडे फावटी आमकां कठीण राग येता, थोडे फावटी आमकां टेन्शन जाता, थोडे फावटी इतली पुरासानगी इतली चिंता वारी, इतली पुरासान इतली चिंता इतली वारी जाता. आनी थोडे फावटी इतलें बेरांत जाता. इतलें बेरांत जाता तेन्ना एकच आमकां त्या घडये जाय मौनपणी कोणीय उलयनासतना. देखून हांवें स्त्रियांक सांगचें, घरा येताना न्हवरो घरा येताना कांय एक असो मात कसाय मनीस आसल्यार जाता, नाजाल्यार व्हडल्यान आसल्यार तेंत पावता न्हवऱ्याक, व्हडलो आसो दिल्यार पुरो. आनी ताका एक उण्ण टी गी, एक ग्लास उदक गी दिवन तूं जाता तितलें उलोवचें, कितें लेट, कितें आयलो, कितें काम जालें, व्हडली इंथनकी करच्या बदला उगेत रावा म्हणून. आनी थोडे फावटी न्हवरो टी व्ही पळयताना सगळें काम करता ताका पुरासावन जावन न्हू एका तराचें ताका टेन्शन जावन ताका मोडून आसना. तेन्ना तो तेचें मोण, ताची उमेद, ताची संतोश वयर जावच्या खातीर तो इल्लो टी व्ही घालून मॅच पळयता, खाली गी वॉलीबॉल पळयता गी, क्रिकेट पळयता गी, फुटबॉल पळयता गी. थंय तूं सोड कितले स्कोर जाले, सचिनान सेंच्युरी 2 सेंच्युरी मारली गी मनीस हारचे, स्कोर कितले जाले म्हूण सांगचे. तक्षण ताचे ते ग्रंथी ताच्या आंगांत भरतात आनी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भरता ताचो आनी इतलो उमेदीन भरता की सगळो दीस ताचो तुका जाय जाल्यार पुरो तो करून दिता.
थोडे फाटी हांवें सांगचें व्हंकलो कामांत हांव येताना ते तांचे कालेंग जालें नाका हांव ती मस्त काम दिलें वेळार सोडूं ना बस सुकलें पुरासान आनी ती आयली भितर येताना तांचें तोंड बावलां त्या दाळा तूं जस्ट तूं कांय नाका आसूं दी आनी आयको ती चेडवांक कायलें म्हणटात म्हूण आयको तुजी व्हंकल या तुजी भयण या तुजी फ्रेंड्स कोणी कायलें म्हणटात म्हूण आयको मात कांय सांगनाका इतलेंतल्यान बस ब्लॉक जालो आनी इतले कश्ट जाले म्हाका येवंक आनी ऑफिसांतल्यान येताना इतल्यान ताणें काम दिलें म्हाका रावयलें जालें आमचो वचो नाका म्हणलें ताणें ताचें कांय काम करूं ना म्हजें काम 3 वरांच जालां 6 वरां म्हणसर ताचें काम करून ताणें करी जालें तो तिशीनिशीन येतालो आनी काम करूं ना ती मॅनेजरी तिशीनिशीन येतली तिचें काम करूं ना म्हूण तुजी पतीन तुजे कडेन तिचें कश्ट सांगता आयको मात तो ब्लॉक जाले की रोड ब्लॉक जाले की ताणें काम दिनाका हांव येता पळयता तूं कित्याक काम दिता पळय विचारता हांव तुजें सोल्युशन तिका नाका तेच्या काय उलोवंक वचनाका बेश्ट काल म्हळ्यार आसो वय गी म्हणून काण आयको काण दी हांगा मस्तू जावन कावन्सिलींग येतात तांचें उलोवंक कोणी ना ती घरा एकलींत आसतात तांकां मस्तू सांगोवंक व्हंकलेक न्हवऱ्याक व्हंकलेचें या सुणेक मांयक सुणेचें मस्तू सांगोवंक आमी एकल्याक बसयता म्हूण आयकता मात्र ताका कावन्सिलींग म्हणटात आयकोन आमकां कितें सांगोवंक कशें करयेत देवाचें उतार त्या विशयान काल सांगता इल्लें सायकॉलॉजी काल सांगता आनी सायकोथेरपी कशें करचें तिका इल्लें संतोशान खुशयेन फ्रेश जावन येतात देखून आमकां मौनपणी आयकचें हें भोव बरें लिसनींग देवाचो थोडो आयकोवचो ह्या करेजमाच्या काळार चड उलोवचें उणें करना आयकल्यार मौनपणी आयकल्यार ताचे तले वर्तें भाग आमकां दुसरें खंयचें आसना तितली शांती समाधान संतोश आमचे आयसोटोसीन हार्मोन ह्या चेडवांक स्त्रियांक आयसोटोसीन हार्मोन म्हणटात तो जाय तांकां काम करूंक उमेदीन संतोशान आसूंक लवलविकेंद इरालू म्हणटा लवलविके वय एंथुजियास्टीक आसूंक तांकां वो हार्मोन जायचे तो हार्मोन येवचो वेळार आयकल्या वेळार देवाचो थोडो आयकल्या वेळार एकामेका आयकल्या वेळार वय सगळ्यांचें आज तूं सगळ्यांचें आयक कोणाचें आयकूं नजो म्हणना कोण उलयल्यार आयकता वाटेन सुकालें म्हळ्यार आयकता पूण आमचें चिंताप आमी सगळ्यांचें आयकचें कोण उलयता तांचें आयकचें पूण आमचें चिंताप म्हज्या मतीन घाल्या म्हज्या काळजांता सगळ्यां कडेन सावण उजो म्हजी व्हडली माय म्हणटे सुण्या माजरा कडेन सांगून आयलो तो म्हणून सुण्या माजरा कडेन सांगून आयलो म्हळ्यार मनशा कडेन मात न्ही तांचे कडेन मनजाती कडेन उलयलो म्हळ्यार प्रेजन ना म्हूण त्या माजरांक आनी म्हाका कालें म्हजें आयकून कालें तांकां मेळटा म्हजें चिंताप हांव सासार जाता म्हणून देखून मेळ्ळ्या कडेन उलयल्यार आमकां सासार करतात ऑफिसांत तुजे कश्ट तुज्या न्हवऱ्याच्या विशयांत भुरग्याच्या विशयांत सगळ्यां कडेन सांगनाका तुजे क्लोज फ्रेंड आसा जाल्यार ते तुजे कश्ट हळू करूंक ताका कॅपेसिटी आसा जाल्यार देवान ताका बेसावन दिलो तोलो व्यक्ती तो जाल्यार तली व्यक्ती ती जाल्यार तिचे कडेन मात या ताचे कडेन मात तूं शॅर कर सगळ्या लागीं चडो शॅर करूंक सारका थोड्या लागीं तुवें शॅर करचें सगळ्या लागीं थोड्या लागीं शॅर केल्यार पुरो इल्लेशें थोड्या लागीं शॅर केल्यार पुरो तुवें सगळ्या लागीं शॅर करूंक आमी वचून उजो देखून सगळ्यांचें आयकचें मांयच्या भयणीचें आयकचें तांच्या फ्रेंड्सांचें आयकचें सासू मांयचें आयकचें तांचें सगळें आयकचें पूण सांगतना कोणा कडेन न्हवऱ्या कडेन सांगचें न्हवऱ्या कडेन सांग मांय कडेन सांगचें मांय कडेन सांग खडी तुवें आलें पुरो सगळ्या सांगून वचनाका तेन्ना तुका कश्ट पर्यार जायना चड जातात वय देखून जिणेंत उलोवच्याकी आयकोवचें देणें भोव बरें म्हणून उलोवच्याकी आयकोवचें तें मणयांच्या ग्रंथांत सांगता तूं उलोवच्याकी आयकोवचें देणें तूं बुदोवन जाताय तुका बुदोवन करता म्हणून देखून जिणेंत आमी उलोवच्याकी आयकोवचें देणें भोव बरें गरजेचें तें इम्पॉर्टंट चड आयकोवचें मनशां जायचें आमी आयकोवचें पूण ह्या संवसारांत खंय पळय उलोवची हांव परतो उडपी हांव हांगा येयलो कोलो उलयता सांगता बसलो तो बँक मॅनेजर खंय हांव पाद्रा बी इंग्लिशान एक फोन आयलो इंग्लिशान उलयलो म्हणून मागीर ताणें इंग्लीश हिंदी कन्नड पुरो सुरू केलो उलोवंक म्हजे कडेन एक घडी म्हाका मागणें म्हणूंक ताणें अवकाश दिवना देखून थोडे फुडें झगडे करतलीं पळय मोगाच्यान हांव आमच्या इस्कला लागीं एक झगडे करतली आसली कोलो थाळो कोले उलोवचें कोले उतरां ती म्हाका आटापंक जायना कन्नडा भाशेंत तामीळ भाशेंत आनी पुरा 2 कुटुंबांची झगडें करचें सदां म्हज्या रुमाच्या तितल्यान पलतडी ल्हान तूं तगडां घालना आसात भायर येतात एकामेका कोली व्हडली गालोटो करून उलयतालीं म्हणून ना व्हडल्यान उलोवचें एक बिल्डींग जातालें त्या बिल्डिंगाच्या थंय कोले उलोवचें एकामेका झगडें करतलीं ती एकामेका बिलकूल आयकनात आच्याच मतीन जालें हें उलयता ताच्या मतीन जालें तें उलयता खोलो गालाटो खोलो गटो वय
सांगिल्लें ते रिपीट करता सांगिल्लें ते रिपीट करता हे रिपीट करता तेही रिपीट करता ताच्या फाटीन दोग जाणां रिपीट करता हाच्या फाटीन दोगां जाणां करता देखून एकामेका आयकल्यार प्रॉब्लेमां सॉल्व जाता आली आमच्या समस्यां परिहार मेळटालो आमी एकामेका आयकना उलोवन येता तुजें चिंता तुजी परिस्थिती सगळ्या लागीं शेअर करिनाका विश्वासा लागीं एकल्या लागीं कॉन्फिडंट म्हणटा आमी तुजे कॉन्फिडंट दवरतात तांच्या लागीं मात शेअर कर तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या शेजारा ऑफिसांत सगळ्यां कडेन उलोवंक वचनाका थोड्यां कडेन इल्लेशें उलय आनी इल्लेशें मस्त आयक सगळ्या ऑफिसान खालें म्हणटात घराक खालें म्हणटा सासूक माय खालें म्हणटा नोंडो खालें म्हणटा भावजो खालें म्हणटात सूण खालें म्हणटा जावय खालें म्हणटा पुरो आयक पूण सगळ्यां कडेन सांगूंक वचनाका तुजे फातयेनी आल्या कडेन तूं कोणा फातयेता पळय विश्वास दवरला पळय फातयेनी दवरलो कॉन्फिडंट म्हणटा आमी कॉन्फिडंट तांचे कडेन मात तुजें शेअर कर वय हेरांनी केल्ली टिका क्रिटिसिजम सगळें आयक तुजी टिका करता तुवें तशें केलें तुजें अशें केलें तुवें तशें केल्या वरी इडल्यो बरो जावनात तुवें पुका दवरले लेट करून दवरले इडल्यो बरो जायनात हांवें सांगल्यार बरी करचें जालें म्हणून आनी खालें म्हणून सांगलें जाल्यार सगळें आयक ऑफिसान काम तशें करचें जालें अशें करचें जालें तशें केल्यार जाता तें जालें अशें केल्यार जाता तें जालें म्हूण सांगिल्लें पुरा तूं आयक पुरो आयक पूण आयकल्या उपरांत झडटी करनाका जजमेंट आनी कितें तशें म्हळें आनी कितें अशें म्हळें झडटी कर तें तुका बेजाराक आनी डिप्रेशनाक व्हरता म्हाका कोणी म्हण आयकता आनी थंय सोडता देवाच्या हातान सोडता तशें जजमेंट झडटी करूंक वचनाका तें तुका कश्टान घालता थोडे फावटी हेरांचें आयकता हांव निर्धार घेता हांव म्हजो एक इश्ट आसा फादर हांवें देवा कडेन मागून तुमी पुरा मागणें करून वो धाकटो बिझनस सुरू करूंक म्हाका तुमी जायत देवाचें बेसांव आसा सुरू कर मरी मागीर तुज्या सांगात आसा म्हणलें मागून देवान दिलें बिझनस हें व्हडलें बिझनस जालें त्या ताळें म्हज्या इश्टांक 4 जाणां इश्टांक कळ्ळें ते इल्लेशे बिझनसमॅन आनी थोडे बिझनसांतले ते लागीं आयले आनी म्हजे कडेन कितले पयशे जाय म्हूण तांकां इल्लें कळ्ळें एकामेकाक कळ्ळें हांवें थोड्यां कडेन सांगलें हांव बरो बिझनस करता म्हणून म्हजे कडेन कितले पयशे आहात म्हूण तांणी अंदाज केली आनी म्हाका व्हडलो हांवें आतां देवाचें आयकोन आनी तांचें आयकलें गुंडयेन पडलो म्हणून व्हडलो बिझनस केला आनी वचून आफ्रिका वचून खालें ती एक 100 एकर जागो काडून तेंचें खालें मातयेन खालें मेळटा खंय बॉक्सायट म्हणून तें हाडचें खंय आनी अमेरिका दिवचें म्हणून मिलियन्स जाता म्हण तांणी आशा दाखयली हाचे पयशे व्हरून थंय गेल्यात ताणें मिलियन धाकटे दिशें हे तशें कालें बिझनस ल्हानसो कर आनी कश्ट काडून गाम पिळणो 20 वर्सांनी जोडुल्ले पुरा मिलियन्स दिराम्स थंय व्हरून गेल्यात आतां ते येयना आतां खावंक नीस पेस ना म्हणून रडटा कित्याक हेरांचें आयकोंक गेल्यार हेरांचें आयको सगळ्यांचें आयको निर्धार काडे नाका कंगाल जाता हांव निर्धार काडे कंगाल जाता हांव जिणी पिड्ड्यार जाता बिझनस पिड्ड्यार जाता हेरांचें आयकलें तांचें आयकलें लग्ना बेस पिड्ड्यार जाता थोडे फावटी चेडवां सांगलें पोतीन कोण बायले कडेन सांगता तशें अशें तुजो नवरो थंय गेल्लो हांगा गेल्लो म्हूण आयकनाकात जेजू कडेन मागा म्हूण सांगचें ना म्हजो नवरो तसो करता खंय तांगेर गेल्लो खंय हांगार गेल्लो खंय ताका वॉट्सॅप धाडलें सांग आयकनाका तांचे बरें आयकनात पूर आयका तुजो निर्धार काडे नाका न्हवऱ्यान तुजें रिलेशन पाड करनाका देव कितें सांगता पळय देवा कडेन माग ताच्या काळजाची धरती करूंक वचनाका तूं ताचे काळी देव धरती करता आमकां दिसना ताणें खालें केलां कितें केलां म्हणून देखून आमची पिड्ड्यार जाता हेरांनी दिल्ली सलाह फातयेता हांव आनी ताचें केल्यार आनी तांची खुशी केल्यार हेरांनी सांगलें पूण तांचें बरी केल्यार आमचे कितलीं लग्नां जिवितां आज मोडल्यांत डिवोर्स जाल्यांत कशीं आनी कशें जिणी पिड्ड्यार जाल्या हेरांचें आयकोन तशें आमी बिलकूल करिना ह्या करेजमांत आमी देवाचें उतार आयकचें मागण्याक उत्तू दिवंक आमी मुखार सरया मगाच्यान आमी जायते फावटी हेरांची सलाह ती सलाह दितात पूण देवाच्या उतरांच्या प्रेरणा काल ती तांची सलाह आसा गी म्हणून पळयचे सलाह दितात तांचें सजेशन दितात अशें करया तशें करया म्हणून आमकां सांगतात पूण तांणी दिल्ली सलाह सुचना पळय ती देवाच्या उतरा प्रकार आसा गी म्हणून आमी पळयचें ते देवाच्या उतरा पळय ते आमी उलोवचें उणें करचें मागणें चड करीचें आमी उलोवचें कशें करचें तांणी दिल्ली तांणी दिल्ली सलाह फातयत गी हांव जायते वंदतां गी ताचेर सांगलें पळोवन त्या चेडवाडे काजर जालो जाल्यार म्हाका म्हजें जिवन लायफ सक्सेसफूल जाता गी तांणी सांगलें पळोवन ह्या चेड्या लागीं हांव काजर जालीं जाल्यार म्हजें जिवन नंदन जाता गी नंदन आशिल्लें सोपान जारी जाता गी हें कळचें कशें म्हळ्यार तांणी सांगिल्लीं ती मनशां आहात पळय ती कशी म्हळ्यार ती उलोवचें सडगी ह्या मागचें सडगी ती मनशांच्या जिणेंत सांगचें उलोवचें सडगी ह्या मागण्याक ती वस्तू दितात गी पळयचें आमी मागाचें चड उलोवचें उणें करचें मागणें चड करचें तांच्या जिणेंत मागण्याची मनशां जाल्यार तेंकां आनी एकल्याची जिणी पिड्ड्यार करिनात
ती देवा लागीं येता जाल्यार नीज मागणें अशें बेश्टें बेश्टें तें आमची सोय देखून सोय प्रकार म्हणा म्हणून म्हणचे मागणें न्ही ते मागणें आमकां देवा लागीं हाडला जाल्यार देवाच्या स्पिरितान भरल्यार देवाचो स्पिरीट म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार देवाच्या स्पिरीत हांव म्हजो आत्मा भरला जाल्यार म्हजी कूड आनी आत्मा भरला जाल्यार देवाचो स्पिरीट म्हज्या आत्म्यान थंय राज करता जाल्यार तांचें मागणें कशें कळटा तांच्या मागण्यांत कळटा तांच्या मागणें कळटा ती उणें उलयतात हेरां विशयांत खबरो उलोवच्यान उणें करतात मागणें चड करतात मागा जाय तांचे थळांचें मार्गदर्शन आमी आयकय तांचें मार्गदर्शन तांचें डिरेक्शन आमी पातयत वय ती बिलकुल राजी करतात गी पळय बिलकुल राजी करतात की देवाच्या उतराक कॉम्प्रमायज करतात गी पळयचे देवाच्या उतराक कॉम्प्रमायज करतात गी ती राजी करतात गी पळय तांचे उलाड आयकाचे आमी कोणाचें आयकाचें म्हणटात ती पळय देवाच्या उतराक ती कॉम्प्रमायज करिनातल्यार आयकाचें ती कॉम्प्रमायज राजी करता म्हळ्यार कोणी आळेमा देवाचे उतार आसा कोणी परिपूर्ण मनीस आसा गी मनीस परिपूर्ण गी कोणी एकलो सगळो परिपूर्ण परफेक्ट कोणी आहा गी परिपूर्ण आसा गी आळे नो बडी इज परफेक्ट म्हणटात हांचें उतार बिलकुल आयकनाका ती देवाचे उतरां राजी करतात देवाचे उतार सकयल घालतात तांचे चिता वयर घालतात देवाचे उतार राजी करतात देवाचे उतारी जाय म्हाका म्हजें चिता भितर दोनी राजी करून वट्ट करून दवरतात आळे अशें राजी संधान करचे कडेन देवाचे उतराक कॉम्प्रमायज देवाचे उतार तें देवाचे उतार पयलें स्थान आमी मागीर देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उतरा पंदा घाल म्हणजे थोडे फुडें म्हजें चिंता वयर घाल्यार तें समान जायना तसल्या मनशाचे उतार आमी आयकोन नजो त्यो इल्ल्यो खबरो गॉसीप करची मनशां ती थोडी गॉसीप करतात वय मागीर देवाच्या उतरांक फन करतात देवाच्या उतराक चिल्लार करतात फन करतात वय तसलें तुका लुकसाण तुका लुकसाण ती देखून गॉसीप करतली हें नाश करता हें आमकां नाश करता देखून टिका करता बावडटा पळय तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार पळोवचें ती सांगतली मनशां म्हाका मार्गदर्शन मेळटली म्हाका गायड करतली मनशां कशें गे म्हणून ती टिका करता बावडताच्या विरोध टिका करतात बावडताच्या विरोध उलयतात बावडताचे उलयतात देवाच्या विरोध समर्थी विशयांत विरोध उलयतात समर्थी विशयांत उलयतात विरोध उलयतात आमच्या बावडताची टिका करतात आमचे समर्थीचे थोडे संप्रदाय आसात ताका टिका करतात तशें टिका केल्ल्याक सामको बावडतो उणें करून पळयतात म्हजी धर्माची उमेद उणी करून पळयतात थळ्यांचे उतार आमी आयकोन नजो तांकां खाण दिवन नजो आमी थोडे फावटी रेस्टलेस जाता हांव मोगाच्यानो देखून आमी थोडे फावटी रेस्टलेस जाता हांव रेस्टलेस पळयता आमी एस्तेराच्या ग्रंथांत आमी पळोवंक गेल्यार एस्तेराच्या ग्रंथांत अध्याय 1:9 तो राई असोरस राई बाबिलोनाचो राय असोरस राय सगळी रात ताका न्हीद पडना कित्याक ताका न्हीद पडना पयल्या दिसा ताणें एक परिपत्र धाडलां सगळ्यांक धाडलां परिपत्र धाड म्हळ्यार हांगा बाबिलोनांत आसल्या जुदेवांक सगळ्यांची गुमटी करता ताका जुशी मारीचें म्हूण आनी एस्तेर राणी जुदेवांची राणी ती ताची रायाची धर्मपत्नी ती पट्टदार राणी आनी तांचो जुदेवांचो मुखेली मोर्देकाय ताका जुशी मारीचें म्हणून हें प्लॅन कोणें केलां हामानाचें कुतांत्री वो मोर्देकायक एस्तेर राणी द्वारी आनी वो राय असोरस राय एस्तेराचे उतार आयकता राणी ती बारी सोबीत बारी मोवाळी बारी सुंदर ती ताणें इतल्या बाबिलोनांतल्या चेडवां पैकी एस्तेर राणयेक एस्तेर चेडवाक राणीक केलां ताणें बारी सोबीत ताका नजो पर जाळटाली ती आरामाण्यांत चेडवांक मुखार हाडटा राय मुखार हाडटाना तेंच चेडून म्हणलें एस्तेर राणयेक कडेन तो जालो ते जुदेव म्हण ताका कळीत नातलें त्या नमणे न्हेसोन ती गेल्ली आनी जुदेवांक राखच्या खातीर ती गेल्ली जुदेवांक ते आसत्या बाबिलोनांत गुलाम जावन आसच्या जुदेवांक सुटका दिवच्या खातीर देवान ताका विंचून काडलें आनी ती राणी जाली आनी ती राणी जावन तो राय असुरास राय तिचो बारी मोग करतलो आतां तिणें रायाकडच्या मुखार येच्या बरी ना अशें प्रसंगोंक देखून ताचो मंत्री आसा मंत्री हामान मुख्यमंत्री तसो हामान तो पितुरी करता ह्या मोर्देकायक वयर तो ताका सोड आनी ताका अधिकार दिता आनी म्हज्याक वयर येत पुरो म्हण ताका मोर्देकायक आनी जुदेवांक तला कडेन पितुरी करता हें पितुरी करतना देव ताका खाल करता रायाक एक दीस न्हीद पडनातल्या बरी करता बिलकुल न्हिदेन रेस्टलेस करता आनी तुका रेस्टलेस जाता की त्या धाड तो खायला करता तें आयकोंक कशें येता आयकोंक उलयल्यार ताका इरार जाता रेस्टलेस जाता कोणें उलोवंक जाय तो उलोवंक जो थंड रावचें मौन जाता तक्षण ताका म्हाका न्हीद कितें पडना म्हूण पळयता तो एका मंत्रेक हाडटा काल आमी पोर्तान केलें निर्धारे हाडले आमचे क्रॉनिकल्स आमचे इतिहास वास पोर्तान आमी खातीर इतिहासाचे बुरकार आमी बरोवन येताले हर एक दिसा इल्लेशें क्रॉनिकल्स बरयले वास इतिहास बरयले वास म्हणटा तेदा तो वाचताना मोर्देकायक शिक्षा दिवची ते म्हणटा ताका दोळ्यान दुखायल्या बरयता हांवें हें जुदेवांच्या लोकांक जुशी मारीचे गी म्हण ताका पाश्चाताप पावता तो आनी एस्तेर राणी ताका जाल्ली गजाल पुरा सांगता ताका
सांगतना ताचें काळीज परिवर्तन जाता आनी पब्लिकली मोर्देकायक जो ह्या गळफास्ती जे म्हणून व्हडले खांबे बांदिल्ले त्या खांब्याचेर ताच्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रीक ताच्या मुख्यमंत्री आमानाक ताच्या गॅलोजाचेर त्या म्हळ्यार व्हडले 2 खांबे बांदिल्ले ताका पाशी दिवन त्या खांब्यांचेर दोरी घालून ताका थुमकळयतात मोर्देकायक बचाव जाता सगळो जुदेव लोक देवाची परजाती बचाव जाता एक ताका रेस्टलेस जाल्लें थोडे टी तुज्या जिणेन कामा कडेन रेस्टलेस जाता देव कितें तुका सांगता म्हणलें आयक त्या रायान आयकलें येस्तेऱ्यान सांगचें पुरो ताणें आयकलें थोडे वटेन भगवंत मनीस तुका सांगता आयको एक सेरमावंगी आयको तूं आयकोंक इंट्रस्ट कर सगळ्या कडेन उलोवंक तुजे कश्ट सगळ्यांक सांगल्यार सगळीं तुका खेळटात आनी सकयल घालतात तुज्या कामा कडेन ऑफिसांत काम करचे कडेन घरांत कुटुंबांत शेत सांबारा फ्रेंड सर्कलांत फोनाचेर तूं रेस्टलेस जाल्ल्या वेळार सगळ्यांक फोन काडिनाका तुज्या कुटुंबा कडेन बोवाळ सांगनाका तांकां तकली पडापड तांचे BP तांचे डायबिटीज चड जाता देखून तूं जालें कर म्हळ्यार एक सेरमाव आयको देवाचे उतार आयको देवाचे उतार तुज्या ती रास करता येस्तेऱ्याच्या ग्रंथांत 1 आनी 9 म्हणसर तूं वाचून पळय तुका कशें समाधान मेळटा पळय देखून थोडे टायम आमकां रेस्टलेस जाता देव आतां ह्या क्रेजमांत आमी थोडे वेळ रेस्टलेस जावंक पुरो क्रेजमांत देवाचे उतार आयकया देवाचे उतार नियाळया आनी ह्या मागण्याच्या मनशांचे ती खाले म्हणटात की म्हणून एक घडी भर नियाळ करून पळया आमकां कितलें त्राण मेळटा आमच्या अचकतकायेचेर आमकां पुरासन जाल्ल्या वेळार आमच्या रागाच्या वेळार नित्राणाच्या वेळार आमकां कितलें धैर्य कितलें उमेद मुखार वचून कितलें बळ मेळटा गे म्हणून पळया थंय देखून मोगाच्यानो आमची थाण बूक आशा वय आशेक आमी आयकचे गी आमी थोडे फावटी आयकता लिसनींग टू आर एपेटायट म्हणटा इंग्लिशांत आमी थोडे फावटी आयकता बूक लायक बुकेन सांगल्या बरी आयकता बुकेन सांगल्या बरी नाचता बुकेन सांगल्या बरी कहली फुडी थाण बूक आमची थोडे फावटी आमची आतांच्या समाजाची कसली आमकां सांगेत आतां समाजाची थाण बूक आमच्या समाजीत आमच्या भोंवतणी आमच्या संवसारांत आतां आधुनीक संवसारांत थाण बूक खंयची एक थाण बूक म्हळ्यार वस्तू घेवची आशा मेटिरियलिस्टीक वस्तू जायत्यो वस्तू जाय वस्तू एक लाडे वाणो एक लाडे वॉचां मोबायलां नवी वस्तू काडूंच्यो वय वस्तू काडूंच्यो देखून मागीर सेन्शुअल म्हणटा आमी आनी एक काले म्हळ्यार आतांची समाज कसली म्हण सांगेत आतां समाज म्हळ्यार आतां आमचे भोंवतणी सगळो लोक कसलो लोक म्हळ्यार सेन्शुअल तिके सेन्शुअल्स म्हळ्यार लोला म्हणटा आमी लोलासे म्हण सांगल्यार सेन्शुअल म्हज्या एक सेन्स म्हणजे जिबेची रूस पळोवन रुचयेचे म्हाका जाय जे रूस मागीर दोळ्यांक पळोवंक मोबायल सगळो दीस पळोवंक आनी तातूंत खालें पुरो म्हणजे आशा ताची पळोवंकाची आशा हें पळोवची आशा तें पळोवची आशा हें पळोवची दोळ्यांची आशा एक तें खावची तें नाका खलें जाय नाका जालें म्हण आनी पुरा थोडे टी खलें फूड जंक फूड म्हणटा आमी तेंच खावन आमकां खली पिडा येता तशें खावची आशा आनी थोडे फावटी आमच्या हातांची आशा तें आपडूंक हें आपडूंक आनी पुरा मोबायल आपडूंक आनी त्या अनितीचे वस्तू आपडूंक आनी परत तशें थोडे फावटी असोसणीकाय इम्पेशंट सोंसणीकाय इतना आमकां सोंसणीकाय नासल्या आतांचो आधुनीक संवसाराक म्हण आनी मागीर इंडल्जंट म्हणटा आमी इंडल्जंट म्हळ्यार मेतेर जावचें हर एकांती खाणा जेवणांत तें मेतेर जावचें आनी पळोवच्यान मेतेर जावचें हर एकांती तें करी जेत हें करी जेत म्हणून करचें तें खलें करचें म्हणून तें करचें आनी इंडल्जंट म्हणटा आमी मागीर शिस्त ना इनडिसिप्लीन शिस्त ना करच्या वेळार करच्यो जाल्यो वस्तू संगत्यात आदलो लोक पळय आमचे आवय बापूय पळया सकाळीं उठलीं पळय नाचें कोणी टायम टेबल पळया इस्कालांत एक पाठां नंतर एक केल्ल्या बरी तांचे पळय एका नंतर हांवें बाबाची जिणी पळोवची सकाळीं उठल्या 5 वरां तो उठ्ठालो राती 8 वरां म्हणसर मागणें जाता म्हणसर ताका पुरसत म्हण ताचें एका नंतर एक केलो इलो आड पडलो उठलो गेलो तें काम हें काम करना एक सुकल्या ताका जायनासलें देखून आमकां 9 जाणां भुरग्यांक ताका पोसूंक तितलें सलीस जालें कश्टांचें दीस ते ह्या देशांत ते उत्पत्ती हर एक काम करच्या वेळार करतना उत्पत्ती येतलीच हर एक माय घरा त्या नमुने नाजूकान चलोवन गैरां पोसून आनी पुरा कसलें बरें आमकां 9 जाणां तांणी पळयलें म्हणना तितलें कॉलेजीचें शिकप म्हाका दिलें BSc शिकचें म्हण हर एक वर्सा बाब म्हणजे फीज बांदतालो कोणी दिता म्हणून धर्माक कोणी दिलां काडून ना पुता म्हाका देवान दिता म्हणसर हांव तूं फीज बांदता म्हणटालो म्हाका दुखां येता ताच्या बोंडाडे ताचें उतरां आयकताना आमकां देवान दिलां आनी आमच्या दुबळीं आसात तांचे बसून दी तूं विचारूंक येचें नाका आमी म्हणून 15 बिल्लेशें कुमो करता खंय शिकपाक म्हळ्यार नाका आमच्या दुबळ्यान तांकां वचून मेळोवन दी म्हणून सांगतालो तो म्हळ्यार एका फाटल्यान कशें शिस्त आतांच्या भुरग्यांक थंय आमी पळोवंक मेळना इस्कालांत आनी म्हाका इस्काला येता की म्हणून हांव बिलकुल भुरग्यांक थंय शिस्त ना तूं सांग ह्याच्या फाटल्यान शिकून अशें करया मागीर करूंक थायकनात
करूंक थायकना घरांत हांव शिस्त नासल्यार मिसकालां कितली घालयत शिस्त घालून म्हाका मस्त कश्ट हांवच्या भुरग्यां कडेन थोडे पटी पुरा ताचे बदला कावन्सिलींग कर आनी दोळ्यांची कश्टांत आसतल्यांची दुखां पुसतां सुवाय इस्काला कड्या वचना आमी तितला देखून वस्तू घेवची आशा मेटिरियल्सचे कशें आसा देखून मागीर दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार आनी आतांचो संवसार खालें म्हणटा हॅव इट नाव कूडले कर कडेन हॅव इट नाव कल्चर आयलां हॅव इट नाव आतांच जाय संस्कृती आतांच जाय म्हाका भुरग्यांक चिंतले कडेन मोबायल जाय जे तो कोवलें हट्ट आज एकली बायल्या काण वस्तू आनी पुरो उडयल्यात टिवीचेर तें हें मारलां खालें काडून ताका हें करचें पुरो आनी खोवलें पुटोवन घालां आनी म्हाका सोंसूंक जायना आमी ती रडटा सातवेंतली भुरगीं चेडूं सातवेंता चेडूं चेडको सवेंता खंयली भुरग्यांक करून रडटात येवन तिका टापूंक जायना म्हणल्यार तिका त्या नमने वाडोवना हें भुरग्यांक अशें देखून आतां खालें म्हळ्यार आतांत जाय म्हळें हॅव इट नाव आतां कापाड जाय म्हळ्यार आतांत जाय चुडीदार आतांत जाय वॅनिटी बॅग आतांत जाय ओले शूज आतांत जाय ओलो कोट आतांत जाय आतां मोबायल जाय आतां अलेंत जाय तलेंत आतांत जाय हॅव इट नाव कल्चर आतांत जाय म्हणलें मागीर आनी कारें म्हळ्यार आतां जाय खंस करचें म्हळ्यार सैतान अवले अवकाश करून दिता आतांत जाय म्हणल्यार अवकाश आतांत जाय म्हणल्यार अवकाश दिता कूडले ऑपॉर्च्युनिटी दिता तो अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी आतांत कर दिता तुका तो अवकाश तुज्या दोळ्या मुखार आतांत जाता अशें केलें अशें ना कूडलें जल्दी कर तृप्ती मेळटा म्हण तो दाखोवन दिता तुका मोगाच्या न्हू सांपाव सांगता आमकां थाण बूक आमची बरी ती देवान दिल्ली म्हणटा तो देवान दिल्ली थाण दूख आमची थाण बूक ती बरी आमी मनीस जाल्ल्यान ताका फात्यो नजो सड्ड थाण्या बुके फात्यो नजो कित्याक आमी मनीस थाण बूक बरी ताका लिमिटेर आमचें थाण बूक आनी प्रासाज आमकां ती भारी बरी देवान दिल्ली ती थाण बूक तेन्ना वाटचें कशें आमकां ती देवान दिल्ली आमी मनीस जाल्ल्यान ताचेर फातीन इल्ली शिवणी दवरची थाण बूक तिणें थाण बुकीन आमकां कंट्रोल करिनाय थाण बुकीन म्हाका चलयनाय हांवें केदाळ जाय त्या दाळा खायचें हांवें केदाळ पिवंक जाय त्या दाळा पियेचें हांवें केदाळ वस्तू खाणेचें त्या दाळा वस्तू खाणेचेत म्हणून वडणी येवन म्हाका वणोर नजो म्हाका जाय जाल्यार हांवें वसाचें तो म्हाका मुख्य कंट्रोल आसाचें म्हजी कली थाण आयल्यार ती दामोदरची म्हजेर कंट्रोल म्हजेर आसाचें कंट्रोल नासतना पियेल्यार कंट्रोल नासतना केल्यार आनी पुरा आज एकलो भुरगो आयलो तो ताणें तूं इंजिनियरिंगान PhD केलां ताका अर्द्यान आनी परत दूख घेवनची फटान आनी दूख देखून खावन मोठो जाला तो ताका कंट्रोल ना कानाचेर कंट्रोल ना मुखार आमी सांगलें ही ताका कंट्रोल येवचे परी आमी ट्राय करता येता इल्लेशें बरेंपण जालां म्हण आयला तो तामिळनाडू असो तो हांगा व्हडल्या कंपनीक कोणी क्रिस्तांवच्या घरा बड्याक रावता तांणी धाडला हांगा म्हूण कंटूक हांव कावन्सिलींग करूंक आनी सगळ्या दोतोरांनी एक्सरे करून MRI करून आनी परत थंय हांगा आसा गे म्हणून ताचे बायोप्सी करून थंय हांगाचे पुराक खूब काडून धाडल्यात पूण कांय पिडेन आमी रिपोर्ट दिला 3 म्हयने जाले आतां हांगा आयल्या उपरांत ताच्या मतीन इल्लें समाधान आयलां आमी एका सेक्रेटरी डॉक्टराची इल्ल्यो गुळयो आतां काडून एक दीस सकाळ सांजेची गुळी खाणूंक ताका ती सोडल्यार दुसऱ्यांक खायना देखून मोगाच्या न्हू आमी पळयता कितें म्हळ्यार ती थाण बूक आमचेर कंट्रोल करूं नजो ताणें आमकां सोलोवं नजो आतांत पिये आतांत खा हें खा तें खा ताणें सांगूं नजो म्हाका जाय म्हज्या भलायके जाल्ल्यान हांवें विसवणी करचें जंक फूड खा एका वयर एक खा म्हूण फाल्यां हार्ट ब्लॉक जालें जाल्यार BP जाल्यार डायबिटीज चड जालें जाल्यार कोण जबाबदार देखून आतांच कर म्हूण ताणें आमकां कंट्रोल करूं नजो वय तूं आमी तयार तरबेती आमचें थंय आसाचें देखून मोगाच्या न्हू निर्धार अधिकार म्हज्या बुकेक म्हज्या थाणेक म्हजेर दिवन नजो वस्तू काडूंची बूक आनी म्हाका जाय जाल्यार काडूंची बूक या म्हाका कितें जाय तें करची बूक कलें खावचें पिवन बूक आनी ती खली बूक जाल्यार ते बुकेचेर हांवें ताका कंट्रोल करचें ताणें म्हाका चलयनाय देखून हांवें दामून दवरचें देखून पयल्या कुरिंथीक बरयलें पत्र कुरिंथीक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 9 26 20 आनी 7 26 20 आनी 7 अध्याय 9 9:24 आनी 2:27 ते म्हणटात केलगाडी पळय केलगाडीचें पिंतूर सांपावल आमच्या मुखार दवरता तो तयारी करता एक केलगाडी स्पोर्ट्समॅन एक स्पोर्ट्स लेडी ते तयारी करता आमी आमचो जॉयलासाची पतीन तो जॉयलास आमचो अल्पसंख्याक प्राधिकाराचो अध्यक्ष तो कर्नाटका सरकाराचो जॉयलास जाला ताकोडेचो ताचे पतीन जॉयलीन ते ट्रिपल जंपांत नॅशनलाक वचून प्रायज मारलें नॅशनल लेवल
वय आमच्या हळ्ळेच्या भुरग्यांक खंय पडटा ताजे पतीन पर खातर जाल्यान तांचे त्या नॅशनल लेवलार ताणें दिल्ली वचून सगळ्या नॅशनलान ताणें प्रायज काडलां सगळीं 4 जाणां फाटीं ट्रिपल जंपांत उडच्यान तोली तरबेती ताणें करता तितलें हायट आनी पुरो आसा आनी तितलें उडच्यान ताणें तरबेती काणयल्या तरबेती प्रायज जोडीचें म्हणून गोल्ड मॅडल मेळाचें म्हणून गोल्ड मॅडल विनींग द एकच ताच्या मतीन गामान म्हाका गोल्ड मॅडल मेळाचें ओलिंपिक्सान गोल्ड मेळाचें म्हणून देखून तयारी करता तरबेती करतात फोकस घाल्याचेर गामान विनींग गोल्ड जीक मेळाचें म्हाका देखून ताका वेळ दिता वो म्हजो गोल म्हजो गोल तो म्हजें एम तें म्हाका गोल्ड मॅडल आनी तसो वेळ ताची सगळी जिणी कितलें शिस्त कितली तयारी आनी परत ताका घालता देखून आमी तशें जियेचें आमचो गामान तशें जियेचें म्हूण सांपावल सांगता कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 20 आनी 4 उपरांतले श्लोक आमकां म्हणटा आमी तशें जियेचें आमकां बळ ना तशें करूंक म्हणटा तो तशें करूंक बळ ना तें बळ आमकां सोमी दिता पवित्र आत्म्या दोरी आमचो सोमी आमकां दिताय म्हणटा ताका पवित्र आत्म्याक म्हज्या काळजांत ताच्या सोम्याक हांवें आयकाचें म्हणटा तो ताचें आयकाचें तो सोमी कितें म्हणटा ताका आयकाचें ताका विधेय जायचें म्हणटा तो बळ दिता ताका आयकल्या वेळार ह्या संवसाराक आयकोवचें न्ही ह्या कुडीच्या म्हज्या आशेंक न्ही कोल्यो आशो न्ही म्हजे थाण बुकेक आयकोन जो पूण देवाच्या स्पिरिताक हांवें आयकाचें म्हणटा तो बळ दिता म्हणटा तो आमी खाणा जेवण आयकल्या म्हज्या बुकेंक वस्तूर काणोवची बूक आनी जाय जाल्यार काणोवची बूक आनी म्हज्या कुडीची बूक थाण बूक तें आनी ताका आयकलो जाल्यार म्हजी कूड पिड्ड्यार जाता म्हणटा म्हज्या आत्म्यान ताच्या म्हज्या काळजांत ताच्या देवाक स्पिरिताक आयकल्यार तो म्हाका बळ दिता ताका विधेय जाल्ल्या वेळार तो म्हाका घटाय दिता देखून कुडीची आशेक कुडीच्या अधिकाराक न्ही ताका म्हाका बळ दिवचें सकत ना पूण म्हणटा सांपावल देखून आमी आत्म्याक ह्या करेजमाच्या टायमार म्हज्या काळजांत ताच्या जेजूच्या लागीं आमी हें आमकां ह्या करेजमांत करीचें आमी जेजूच्या आत्म्यान ताच्या म्हज्या कुडीताच्या म्हज्या आत्म्यान ताच्या जेजूक आयकाचें ताच्या लागीं येचें म्हूण देखून सस्नाच्या जिविताच्या संगतीक गामान दिजें म्हूण सांगता तो सस्नाचें जीव दिवच्या सगळ्यांक थोड्यो संगती सस्नाचें जिविताच्यो संगती म्हजें मागणें म्हाका सस्नाच्या जिविता व्हरता म्हजें यारांचें दाया दाखयल्या वेळार ती दाया म्हाका सस्नाचें इनाम दिता यारांची बिरमत गरजेंत आशिल्ल्यांक हांवें दाया बिरमत दाखयल्या वेळार सस्नाचें जिविताचें बेसांव म्हाका मेळटा म्हाका ताचें प्रायज म्हाका ताचें इनाम म्हाका सरकार मेळटा ताचे वयर हांवें गामान दवरचें म्हूण सांगता सांपालो म्हजे आत्मेक जिणेचेर हांवें गर्भा दवरून वय कुडीच्या गरजांचेर मात न्ही सस्नीक म्हाका सस्नीक जिवीत दिवच्या सस्नीक बरेंपण दिवच्या सस्नीक इमान दिवच्या सर्गींच्या सक्तीचेर हांवें गामान दवरचें फोकस दवरचें म्हणून तात्कालीक संगतीचेर न्हय म्हणून गलेतीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 5:16 सांगता सर्गींच्या संगतीचेर गामान दवरचो दीस पडतो निर्धार गरजेचो मोगाच्यानो हांव ल्हान संगती करूंक निर्धार करता हें करता निर्धार करता म्हळ्यार हें खाणें ना हें म्हाका गरज ना हें गरजेचें म्हूण हांव निर्धार काणयता म्हळ्यार तो निर्धार भोव गरजेचो मोगाच्यानो तुजो आशा वडण्यो कुडीची आशा ग्रासूंचेंगी तुजी आशा तुज्यो वडण्यो आहात पळय त्यो कुडीची आशा आतांच हांवें गरजो तिरसीचेगी म्हज्यो गरजो आतांच ते तिरसीचेगी म्हूण पळयचें ते म्हाका आतां त्या म्हज्यो गरजो म्हजी आशा म्हाका सर्गींचें इनाम दिवच्यो ह्यो गरजो ही म्हजी आशा ही म्हजी बूक ही म्हजी थाण म्हाका सत्ताचें जिवीत दिता गी म्हाका बेसांव दिता गी म्हाका बरें करता गी हांव बरो व्यक्ती जाता गी त्या दिशेन ह्यो गरजो म्हणजे गी म्हणून एक घडी चिंतून पळयचें आमी सैतान थाळटा घामान आशाचेर घालता तो म्हज्या आशांचेर घालता सर्गींचें सूख सर्गींचे आशिर्वाद सर्गींचें इनाम कुडले तृप्ती केल्यार न्ही सर्गींचे आशिर्वाद आमकां सुकतात आशा कोल्यो आयल्यो त्यो आशो ह्या आशो आयल्यो कुडले हांवें त्यो बागयल्यार म्हजें सर्गींचें इनाम सुकता देखून सोमी आमकां डायट रेगुलेशन दिना डायट करूंक पळय हें खायचें हें खावणजो हें खायचें हें खाणें म्हणून खाण जेवणाचेर तो आमकां रेगुलेशन नियम दिना तो पोत करूंक पोताच्यो वस्तू सोमी हें खायचें हें खावणजो तो कोण वचना थोडे फावटी पळया मोगाच्यान कोंकणी क्रिस्तांव आमचें खाण एक आसा जेजू कांय आमचें डायट रेगुलेशन आमच्या धर्मांत ना तें हें खायचें हें खावणजो म्हणून थोडे मांस खाण्यात खंय वेजिटेरियन खंय थोडे मांस खातात खंय वेजिटेरियन खंय तशें म्हूण आसा कोंकणी क्रिस्तांव आमकां डायटूच रेगुलेशन ना तुका खाल्यान जायतें तुवें खावी येत तुळू क्रिस्तांव तांकां जाय जाल्यार तीं खातात तामीळ क्रिस्तांव तांकां खाल जाल्यार खातात कन्नड क्रिस्तांव तांकां जाय जाल्यार खातात आनी मलयाळी क्रिस्तांव तांकां जाय जाल्यार खातात ताका मराठी क्रिस्तांव ताका जाय जाल्यार खाता तांचें खाण तीं खातात जेजू खाणाक वस्तू दिना हें खायचें तुवें तें खावणजो हें खायचें खाणाक वस्तू दिना मागीर खाण करता
खाणाक वय जेजू जेजू पळय कलें कल कल पळय तो खाणाक जेजू खायन दिता तुका पळय कालें बरें आसा गूड या बॅड खाण पळय जेजू म्हणटा खाणाचे वस्तू दिना कित्याक म्हळ्यार तुका बरो या वायट गूड पीपल बॅड पीपल गूड पर्सन बॅड पर्सन तें तूं करता तुजें खाण डायट न्ही तुवें केल्ल्या तुजें खाण केल्ल्या वरवीं तूं बरो मनीस म्हणा बरो गट्टू जेवल्ल्याक आमी बरो मनीस म्हणना हे कांय पोटाक बारीक प्राजीत करच्या पत्राबाग तो बरो पात्राब न्ही म्हणना खाण आमकां बरो आनी वायट करना मदर तर काल घातली पळया देखून खाण आमकां गूड पीपल अबायड खाण निर्धार करना डायट आमकां निर्धार करिना मागीर काल आमकां बरो व्यक्ती वो बरो मनीस ही बरी बाय हे बरें चेडूं वो बरो चेडो म्हूण कालें निर्धार करता आमचें डायट न्ही तर कालें मोगाच्या न्हू माथेवाच्या वंजालांत अध्याय 15 10-20 मसोर जेजू सांगता की खंयचें म्हाका बरो मनीस वायट मनीस करता गे म्हणून हांव तोंडान कितें घालतां तें म्हाका बरो आनी वायट करिना तोंडान कालें घालता पळय तें म्हाका बरो वायट करिना हांव तोंडांतावन कितें भायर काडयता पळय म्हज्या तोंडांतावन कालें भायर येता पळय तोंडांतावन हांव कालें भायर काडटा पळय कितें घालता तें न्ही म्हाका बरो मनीस या वायट मनीस करिना तोंडांतावन कालें हांव भायर घालता पळय तें म्हाका बरो मनीस वायट मनीस करता म्हणून बरें वायट करता आवय म्हजें काळीज मेळें करता म्हाका मेळो व्यक्ती करता येरांत हांव पयस रावनचो व्यक्ती करता हांव म्हज्या काळजांतावन कालें भायर येता तें म्हज्या काळजांतावन म्हज्या तोंडांतावन कितें वायट येता तें देखून येरां विशीं वायट उलोवचें खबरो उलोवच्यो फटी सांगचें लुटी करचें येरांक इन्सल्ट करचें येरांक चिटी करचें विजा करनिताम चीट करचें आनी येरांक सैर करनिताम कलेग्याक मेळ्ळ्या कर घेवन 60,000 70,000 तांचे दुबळ्यां कडचें काणोवचें हें पुरो म्हाका वायट करता येरांक लुटूंक 80,000 जाल्यार म्हाका पयशे मेळच्या खातीर आमी करता पळय वय आनी चीट करता मास तें पुरो खलें दिवन आनी खलें दिवन आमी करता म्हणल्यार चिटींग करता तशें येरांक पळय आमी वेव्हारांत चिटींग करता कामाच्या जाग्यार चिटींग करता येरांक कश्टान घालता येरांचे खबरो उलयता त्या दाळा तें म्हाका वायट करता म्हणटा जेजू देखून जेजू खाण हें खा तें आमी खंयच्या खाणाक जेजून वत्ताय करूं ना तो तें आमकां सोडलां आमकां खंयचें बरें तें खा पूण काळजांत हांव कितें भायर येता ताच्या विशयी जेजून सांगलां आतां आमी आयकलें देखून थोडी मोगाच्यान विचारतात थोडे विचारतात मोगाच्यान म्हजो खंयचो वेळ घेवन फोन कर म्हाका विचारतात आमच्या लग्नाक खंयचो वेळ घडी बऱ्यो रेस्पेर केदार दवरचें बरें सकाळीं दवरल्यार बरें गी सांजे दवरल्यार बरें गी म्हणून गर्वकलाक केदार मुहूर्ता केदार जो जे ग्राह प्रवेश गर्वकलाक कशें गी म्हणून बुनियादी पत्र सकाळीं घाल्यार बरो गी फादर 2 पारां घाल्यार बरो गी सांजेर घाल्यार बरो गी म्हणून विचारतात आमी पयनाक येता फादर म्हजे पूत आनी बायल्या गांवांत आमी येता खंयच्या दिसा हांवें टिकेट काडचें फादर सकाळींचे काडचे गी सांजेचे काडचे गी म्हणून विचारतात म्हाका देखून तुज्या गरजे प्रमाणें तुवें कर तुका खंयच्या केदार गरज जाता तुज्या पुताक गरज पळय तुज्या पुताक सकाळीं कामां तुका एअरपोर्टांत पिकअप करून केजे जाल्यार ताणें सांजेर तो फ्री जाता ताणें घराच्या टायमार वचूं म्हणजे हाका अर्थ आसा आतां तुवें गृह प्रवेश दवरलां आतां जुनांत दवरल्यार पावस येता इल्लेशे कश्ट जातात किरींच्यान जाता आतांचो बरो वेळ काजारांचो वेळ हांवें सांगचें डिसेंबरांत क्रिस्मसाच्या 25 तारखे फेस्ता दिसा दवरनाका म्हणचें रोस आनी कांय दवरनाकात तुमी दवरता जाल्यार 26 उपरांत दवरा 26 उपरांत दवरा म्हणचें 26 तावन मग सगळें जानेवारी फेब्रुवारी बरें वय करेज मामसर बरें आतां बरें न्ही आतां गर्व केला न्ही पुरा करेज माम समान जायना करेज म्हणजे ते प्राजीत असो वेळ आमकां दिला प्राजीत करूंक देवाचे उतार आयकून नियाळ करूंक अत्मीक जावं मावणी जावं त्या दळा म्युजीक घालून आनी पुरा गमात करूंक समा जायना वंकाम समा जायना तें देखून तो तें दिवचें देखून त्या वेळार दवरचें म्हणून गृह प्रवेश आनी पुरा तशें हाका अर्थ आसा काय म्हळ्यार म्हज्यो गरज जाता वय म्हज्या गरजां प्रमाणें दवरा म्हण सांगचें हांवें देखून मोगाच्यान आमी पळया इजाया प्रवादी अध्याय 1:10 इजाया 1:10 सांगता कितें काल सांगता म्हळ्यार भियेनाका हांव तुजो देव सदांच तुजे सवें आसा भियेनाका हांव तुजो देव सदांच तुजे सवें आसा घबरनाका वय घबरनाका हांव तुजे सांगात आसा हांव तुजो देव तुजे सांगात आसा तुजो हात धरता हांव तुजो हात धरता हांव तुका घटाय दितां हांव तुका माजत दितां म्हज्या जैतेवंत हातान तुका हांव उखोवन धरतां तुका सांबाळटा म्हूण हाच्या वरच्यान दुसरो जाय घबरनाका हांव तुज्या सांगात आसा देव सांगत आसल्या उपरांत कोणी लागीं येता गे आमच्या सर्ग संवसार असलो देव आमचो रचणार म्हज्या जैतेवंत घबरनाका कितें म्हळ्यार हांव तुका धैर्य दितां हांव तुका धैर्याक आसा सदां काळ तुज्या सांगात आसा तुका सांबाळटा म्हज्या जैतेवंत तुज्या हातान तुका उखोवन धरलां म्हूण हाच्याक दुसऱ्यान खाली आमकां जाय जेगी माथेवाच्या वंजलांत 20:8 20 श्लोक सदां काल संवसाराच्या आखेर बऱ्यांत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून
देवान हेल्प करनातली घडी आगी एक घडी देवान हांवें त्या सकाळीं दवरचें सांजेर दवरून जो म्हण कितें सकाळीं देव आमच्या सांगाता नांगी सकाळीं तो म्हाका हेल्प करिनांगी म्हाका खूब करिनांगी तो म्हज्या सांगाता नांगी म्हाका रक्षण करूंक म्हाका सांबाळूंक म्हाका धैर्य दिवंक म्हाका बळ दिवंक ह्या जाग्याचेर बेसांव घालूंक ह्या व्हंकलनवरेचेर बेसांव घालूंक तो नांगी सकाळीं सांजेर मात येवचें गे ताणें तो म्हाका सकाळीं हेल्प करनांगी सकाळीं म्हाका तो विसारता गी सांजेर मात विसरनांगी तो हर एक घडी देव म्हाका विसारिना हर एक घडी तो विसारिना म्हणटा त्या देवाच्या उतरान सांगता हर एका घडी म्हाका देवान हेल्प करनातली एक घडी मिनूट सेकंड एवान मोमेंट ना देवान ना हर एक घडी बरी घडी हर एका घडी म्हजें काम करूंक जाता हर एका घडी हांवें पैन करूंक जाता हर एक घडी म्हज्या काजार दवरूंक जाता हर एक घडी मुदीक दवरूंक जाता गर्वकाल दवरूंक जाता बुनयाद घालूंक जाता पैन करूंक जाता हर एक घडी बरी देव म्हज्या सांगाता आसा तो हेल्प करतात कुमो करता माजात करता म्हाका डिरेक्शन दिता म्हज्या सांगाता तसो सांगाता आसा मागीर कितें हांवें ती घडी एक घडी म्हण सारचें देखून बायबलान ती घडी म्हण हर एक घडी तो म्हज्या सांगाता आसा आमी देवाच्या उतार सांगता देखून क्रिस्तांवांक आमकां हांवें सांगचें ते ती घडी बरी वो राहू काला तो काला वो काला आमकां खंयचोय ना खंय शुक्रार हरी एक दीस आमकां देवान दिल्लो थोडी मंगळार करचे गी मंगळार बरोवणी म्हणटात म्हण म्हणटा तें समानी थोडे ती वास्तू पळयता ती शिनेशें त्या कुशीन आमचो जेजू कुमोगा आसा ह्या कुशीन आमचो सगळ्या आमच्या भोंवतणी तो आसा आमी ताच्या उस्क्यार म्हणजे जैते उखून धरला म्हणटा तो देव म्हणटा तशें देखून हें गरजे विणें चिंता करून आमच्या जिवान पिड्ड्यार करचें तांणी त्या दिसा दवरलं खंय त्या दिसा दुसऱ्या दिसा आमास आली खंय तशें आमची गोरवां मरतात आमी गोरवाकाल 2 दीस पयलें खंयचे जालें पुरा म्हणटात खंय म्हाका हांसूं येता तें आयकोन आनी पुरा तशें एक भुरग्यां जल्मालांक खंय मागीर त्या दीस ग्रहण आशिल्लें खंय काल तोंदरे आसा गी फादर तें काडचें कशें म्हणून भुरग्यांक मागोवंक हांगा हाडनायल्यान खंय म्हणी आसा गी हें गरजे विणें आमकां चिंता करून आमची भलायकी फाड करता हें गरजे विणें चिंता करून वारीक करूंक अवकाश आमींत कर दिता गवारी करूंक अवकाश कर दिता बेजाऱ्याक आमी बुडयता देखून अशुभा वेळे हें शुभा हर एक वेळ आमकां शुभात ते जेजू आसुल्ली हर एक घडी जेजू आसुल्लो हर एक दीस हर एका घडये हर एका दिसा हर एका म्हयने हर एका वर्सा जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हाका कितें खंयचो वेळ जाल्यार हेपटी हांव रोमाक येताना ते सुनिता म्हणलें चेडूं येतालें तें ताचो बापूय मल्याळी तामीळ क्रिस्तांव आनी आवय आमची आनी तांकां थोट आशिल्लें तें तेन्ना येताना आमचे कडेन उलोवंक येवचालें 10 मिनटां देखून हांव म्हणलें फाल्यां सकाळीं हे म्हाका एक मागणें करूंक येताना फाल्यां सकाळीं हांव ना म्हाका रोमा वचोंक म्हण सांगलें हांवें रोमाक येता कितल्या वेळार फ्लायट 11 वरां ना हांव भायर बसून आली तुमी आनी एकल्याड उलयलात तुमच्या पंचांगा म्हळ्यार तुमचो बर्थडे गोत्ता म्हाका डिसेंबरांत हांवें 11 वरांचेर राव काला 11 वरांचेर फ्लायट काडे नाका तुमी चेंज करा हांव उलोवन चेंज करून दिता त्या दाळा 25 जाली हें चेडूं म्हाका सुनिता म्हणटा राव काला म्हण आनी 11 वरां ना म्हजो देव 11 वरार आसा 11:30 वरार आसा 12 वरां तुमकां 11 तो 11:30 राव काला बी केअरफूल फादर वचनाकात फादर म्हणून 11:30 फ्लायट काडलें गेलो म्हाका उडास बऱ्यांत ना म्हजो जेजू म्हज्या सांगातालो तेर्स म्हणून गेलो बऱ्या थारावन आयलो ताका लजेक फाटच्या बरें हांव येवन फाटी येवन उलयलो ताका बरें शिकलें चेडूं बरें तमाशाचें हुशार तें तशें देखून देव आमचो बेश्टोंचो देव न्ही जेजू बियाची समर्थ घडीना बियाची समर्थ घडीन आमकां बँकरची समर्थ न्ही ताची तो समर्थ बँक काडची समर्थ आमी आमची समर्थ हे कडेन बँक काडची बिरांत काडची समर्थ आमची देखून आमची मोगाची समर्थ जेजू मोगा वस्तू दिता देव मोगाचो मंदामेंत ताणें दिला बियासो न्ही देवाचो मोग पेल्याचो मोगाचो तुजो मोग करचें देवाचो मोग करचें पेल्याचो 3 मोग करूंक ताणें सांगलां आमकां देवाचो मोग तुजो मोग पेल्याचो मोग तशें मोगाची समर्थ आमची शिकयता जेजू शिकयता मोगाची समर्थ स्वाय बियाची समर्थ तो आमकां शिकयना देव केदाळ आमचो देव केदाळ बेश्टोंचो देव न्ही म्हणटा तो आमचो देव रागिश्ट न्ही म्हणटा आमचो देव मुडी आतां मूड बरें ना म्हणून आमचो पाद्रा बाबा भुरग्यान म्हणचालें प्रिंसिपल हे मूड इल्ला ना वगू दिला म्हणून मूड म्हणून देखून देव आमचो सर्वाधिकारी तो मूड आत्ता एक मूड मागीर एक मूड आतां तशें न्ही देव बेश्टें ना तो रागिश्ट न्ही जेजूचो देव जेजून आमकां शिकयलो देव तो मोगाळ जेजून पिंत्रायलो आमच्या काळजान पिंत्रायलो देव मोगाळी दयाळी सोंसणीकाय असो रागाक निदान मोगा प्रधान तोलो देव आमचो देव मोगाचो देव आमकां सांबाळचो देव आमकां जागो ताच्या काळजांत हर एकल्याक ताच्या काळजांत जागो आसा हर एकाच्या काळजांत ताका जागो दिजे हर एकाच्या काळजांत ताका खरेंच मान कितें सोडी जाय आमी मासली मास सोडचें एंत आमी ल्हाणी जे आमचे बरी भुरगे LKGची भुरगीं पळय ए फॉर एप्पल सगळो वर्स ती ए फॉर एप्पल बी फॉर बॅट
सी फॉर कॅट, डी फॉर डॅग, तेंत म्हणून आसता तीं भुरगीं. तशेंच आमी गरज मायलें म्हणटा ल्हान भुरग्यां बरी आमकां मॅच्युरिटी ना, वाडा वळना, उलोवचें मास मासली मासली काय ना मास खाता, मास काय ना मासली खाता, मास काय ना मासली खाता म्हणून. देखून आमी उडासोरी आमकां कथोलिकांक दोनूच जिंजवार, एक तिंडीचो बुधवार आनी एक निमाणो शुक्रार, दोनूच जिंजवार आसचे. 2 जिंजवार म्हळ्यार कालें करचें, जिंजवार म्हळ्यार कालें म्हण सांगतात म्हजे कडेन. आतां जिंजवार म्हळ्यार कालें म्हळ्यार आमकां मास खावंक काडवरलां. मासली कव्यत कड्डाय ना, ती संप्रदायक कड्डाय ना. मासली कव्यत तुका सोडू, तुका सोडूलें तें वय. आनी मास मासली हे कड्डाय न्ही, त्या आमकां ते संप्रदाय येयल्यात, तशे संप्रदाय. आतां संप्रदाया प्रकार आतां इगर्माता काल सांगता म्हळ्यार हे 2 जिंजवार करतना एक 2 जेवणां म्हणयत आमी, 2 जेवणां म्हणयत. 2 जेवणां म्हळ्यार एक आतां आज कशें जेवता पळय ताय दिशी जेवयेत. मास आसूं नजो जेवणाचेर, मास आसनातलें जेवण तुवें जेवयेत, एक समान जेवण नॉर्मल जेवयेत. आनी एक जेवण कुडके करचें, सकाळीं अर्दें सांजेर अर्दें कुडके कर. ल्हान 2 जेवणां, एक जेवण आतां सकाळचें ब्रेकफास्ट कितले खाणें पळय, अर्दें खाणेचें, उरलें अर्दें सांजेर खाणेत. तशें देनातल्यार आमी आतां आत्मज्योती आश्रमांत हर एक दिसा आमचें घाल म्हळ्यार सकाळींचें एक जेवण आनी दनपारचें सांजेर आमी ना. पूण खंय गेल्ल्या वेळार आमी खाणें येता, खालें म्हण खाणें येता. नातल्यार भोव बरें खालें म्हण आमच्या भलायकेक सोदून काडलां आमी 2 जेवणां बरीं, सकाळींचें एक, दनपारांचें एक. आमचें दुसऱ्या टायपाचें खावचें. सांजेर आमी सदां वतना नाल्यार काल हांवें कांय खाणोवं ना, कांय ना. सकाळीं खाणें, दनपार खाणेलें. देखून मासली मास हें खड्डाय न्ही, हें संप्रदाय. खरेंच म्हणटा मासली सोडटा, मास सोडटा, हें खड्डाय न्ही, हें संप्रदाय. तुका जालो संप्रदाय तुवें करियेत. मोगाच्यान खरेंच मान कितें सोडी जाय, मास मासली हें खड्डाय गी, हें म्हण एक संप्रदाय म्हण आमी सांगलें. देखून तूं आमकां कितें उपकारता तें चड शिस्त आमकां कितें उपकारता, कितें आमकां बरें जाल्यार कितें आमकां बरें करता तें खरें आमी करचें. चड शिस्त करूंक उपकारता, शिस्तेन जेवंक उपकारता तें हांवें करचें, तें करचें. दुसरें हांवें सांगलें एक आमकां खरेंच दोनून तूं म्हणून कशें जिंजवार करचो म्हूण. आनी एक आमकां एबस्टिनन्स म्हळ्यार आडवरलां म्हळ्यार शुक्राराचें मास खावंक आडवरलां. आनी पळय आमी उपास करतना मोगाच्यान उपास करतना कांय करचें म्हळ्यार 2 जेवणां मात, मदें उदक मात, मदें कांय खावं नजो. 2 जेवणां जाल्यार 3 जेवण जाल्यार परत बिगन खाणेचें. सकाळीं दनपार सांजेर मदें कांय खावं ना, ताका उपास म्हणचें. मागीर आडवरलां म्हळ्यार हर एक शुक्रार मास खावंक मात आडवरलां. मागीर मदें आनी टी आनी जाल्यार जाय जाल्यार पियेत, जाय जाल्यार. पूण बरें खालें म्हळ्यार एकटी जेवल्यार मागीर कांय खावं नजो म्हूण दाक्तेरी सांगतात, बरें न्ही म्हणून. थोडे दाक्तेर सांगतात डायटीक करचें. आनी तें बोवास बी तें प्रॅक्टीस केल्या उपरांत म्हजी मस्त पिडा, म्हजें फाट दूख, फेंकाट दूख तें पुरा पिडा. आनी म्हाका न्हीद येवची घडी रातची न्हीद ना, शिकोवन बसल्यार बायबल हातान खाणें जेम येवची, हें पुरा पयस केलें मदलें खावचें सोडल्या वेळार. आतां तें म्हणटा तुमगेर आयिल्ल्या वेळार तुमी खालें दिलें, म्हाका पळोवस दिलें खाण येता, काफी दिली खाण येता. तशें काफी दिल्यार खाण येता. तुमच्या घरा आयल्यार थंय व्हडलें उपास करता दाखोवंक जायना तशें. आनी खंय फंक्शनाक गेल्यार फेस्ताक गेल्यार थंय खाणेचें पडटा इल्लेशें. देखून तें इल्लेशें खाणोवचें आमकां खालें जाय तें खाणोवचें इल्लेशें. देखून मोगाच्यान देखून ह्या क्रेजमांत एक चड शिस्त हांवें सकाळीं कशें करचें, कितें करचें, एका फाटल्यान करूंक आसचीं, म्हजीं कितलीं कामां तीं करचीं, शिस्त सांबाळची आमी, ती म्हाका उपकारता. दया दाखोवचें तें मस्त उपकारता. इल्लीशी दया दाखोवची, इल्ली बरे गूण दाखोवचे. देखून म्हजी दया, म्हजी शिस्त, बरे गूण म्हजे तें गळसूंक म्हाका उपकारतात. देखून हांवें खालें करचें. आतां ह्या करिश्माच्या खालार आमी टायम मागण्या दिचे. आमी हे टायम खंयच्याक दिता पळय, चडसो टायम दिवन हेरांक दिवन आयल्या त्यो टायम आमी मागण्यांक दिचे. टायम इल्लो मास मासली सोड न्हू, एकलो देवत जायना, कोणी एकलो मनीस देवत जायना. मास मासी सोडल्या क्षणां तो देवत जाता म्हणून. डायट न्हय, म्हजें हार्ट नॉट डायट, हार्ट नॉट डायट बट हार्ट शूड चेंज. हांवें बदलीचें म्हजें डायट न्ही, म्हजें खाण जेवण न्ही, बदलीचें म्हजें काळीज. देखून मोगाच्यान 2016 एक 4-5 वर्सां पयलें काकुळतेचें वरास पाप सायबान फ्रांसिसान पासारलें. आनी तो एक उतार म्हणालो त्या वर्सा, म्हाका आतांय काळजांता. तें उक्तें केल्ल्या उपरांत तो रोमांत म्हणालो एक उतार म्हज्या काळजांत. मस्त लोक आसलो आनी हांव आसलो इटालियनान सांगलें ताणें. तो म्हणालो कालें म्हळ्यार काकुळतेचें वरास कोणें विचारलें न्ही ताका, कालें तें काकुळतेचें वरास कशें आमी आचारण करचें, काकुळचें वर्सा सार्थक केदार जाता म्हणून. तो म्हणालो काकुळतेचें वरास सक्सेसफूल सार्थक जाता खबरो उलोवच्या वेळार जीब साबाजे म्हण, जीब दामून दवर म्हणून ताणें साबाजे म्हणालो दांतांनी.
अशें साबाजें म्हणलो केदळ हांवें म्हजी जीप सापता तेदळ तें वरास काकूळ तेजें वरास न्हीज हांवें आचारान केल्या बरी जाता म्हणलो देखून सोडी जाय आमी खोबरो उलोवचें ह्या करेजमांत बिरयानी सोडचें न्ही वय तारले बांगडे मसली शेवटे शेतकां तारले बांगडे शेवटे शेतकां बिरयानी खाण जेवण न्ही हांवें सोडीच्यो खोबरो उलोवच्यो हेरांच्यो खोबरो उलोवच्यो मोसोर करचो राग करचो अणीत करचें चीट करचें फुटी मारच्यो हें म्हजें तावन हांवें पयस करचें वय तुजी बुदोवणकाय म्हजी बुदोवणकाय म्हजें शिकाप म्हजो दुडू म्हजो प्रभाव गरजेवंतांक कुमकेर आसल्यार गरजे कोणाक पळय कुमकेवंतांक गरजेवंतांक कुमो करूंक हांवें वापरचें म्हजो बावार्थ प्रदर्शन करचें म्हजो प्रभाव घालून कोणाच्या मुखार म्हाका प्रभाव जाता तर म्हजो बावार्थ प्रदर्शन करीचें भुरग्यांच्या मुखार म्हजो बावार्थ हांव दाखयतां तें म्हजें कोच्चूंक न्ही म्हजें ट्रम्पेट ब्लोईंग माय ओन ट्रम्पेट न्ही म्हजेंत कोच्चून काडूंक न्ही भुरग्यांचेर बावार्थाचें प्रदर्शन केल्या वेळार तांकां प्रेरण दिवच्या कडल्यार व्हडलो बावार्थाचो मनीस म्हळ्यार बरें हांव एक्टींग करता थोडे पटी वय त्या भुरग्यांक गरज आसा ताची हांव बापायक सांगता तुमचो बावार्थ दाखय ह्या भुरग्यांक तांच्या बावार्थाचें प्रदर्शन करा तांच्या मुखार म्हणून तेन्ना तें गरजे पडटा मोगाच्यानो एक ह्या कालार परतून तेंत उलांलें खरेंच मायलें आमी खालें सोडचें मांस मसली सोडटा धरता सोडटा ताका वत्तू दिवचो नाका इल्ले बरे गूण दया दाखोवंक आनी सुतीकाय दाखोवंक राग पयस करूंक बेम पयस करूंक बेजाराय पयस करूंक आनी तशेंच राग नियाळूंक कंत नियाळूंक आनी तशें मग उपरांत म्हणजे तें मोग दाखोवंक मोग आनी दया ह्या करेजमांत मोग आनी दयाक वत्तू दियां आमचें मोगाचें धर्म जेजून शिकयलें हें धर्म देखून हें करेजम म्हाका बरो इल्लोसो बरो मनीस व्यक्ती करता गे म्हणून विचारया सवाल हें करेजम म्हाका बरें म्हजो बरो व्यक्ती करता गे एक गूड पर्सन करता गे म्हाका एक बरो व्यक्ती करता गे म्हाका एक बरो मनीस करता गे ह्या आनी दादानान म्हाका बरो म्हणसो तसलो मनीस करता गे जर तर म्हजें करेजम म्हाका बरो मनीस करना जाल्यार तसलें करेजम काल्याक तसलो प्राजेचो काल कित्याक तसलो प्राजीत काल कित्याक हें करेजम म्हाका बरो व्यक्ती केल्यार म्हजें करेजम म्हजे प्राजीत काळ हांवें पाळुल्लो हांवें काणटें सोडिल्लें मावणपणी केल्लें तें म्हाका उपकारा पडटा आनी हांवें आचार केल्लें मावणू करून आयकोवचें देवाचें उतार सगळ्यांक आयकोवचें थोड्या कडेन मात शेअर करचें तशें केल्ल्या वेळार देवा कडेन चड आयकल्या वेळार मागण्याक वत्तू दिल्ल्या वेळार दया आनी मोग ह्यो म्हज्या काळजांत दवरून काडल्या वेळार हेरांची बिरमो दवरून काडल्यार हांव हें करेजम म्हाका एक बरो व्यक्तीक रुपीत करता तशें करूंक हें करेजम देव म्हाका फाव करून दी ताचें बेसांव म्हाका म्हजेर पडोवन दी एक बरो ह्या प्राजीत काळार हांव एक बरो कुटुंबांत एक बरो व्यक्ती काम करच्या ऑफिसांत एक बरो व्यक्ती समाजींत एक बरो व्यक्ती जावंक सरस्पर देव म्हाका फाव करून दी ह्या करेजमा द्वारे आमेन. दिव्यवाणी